बाबा भणीनो, आज आम्ही शुभतावन आयकलां की जुदेवांचे वडील दोन शास्त्री जेजूक जिवेशी मारूंक सोदताले. कित्याक जायत दोन कारणां आमकां आज मेळ्ळ्यात. पयलें कारण म्हणजे जेजू सोनवार कायदो मोडटा. Jesus doesn't keep Sabbath day holy. आनी दुसरें कारण म्हणजे जेजू आपुणूच देव अशें ताका सांगता. जेजून कसलोच कायदे म्हणूंक ना. काल आमी आयकलां की जेजून सोनवार दिसा एकल्याक 38 वर्सां पिडापेट आसल्यार ताका बरो केलो आनी ताका सांगलें, उठ, तुजें आंगरून उचल आनी चलोंक लाग. जुदे कितें म्हणटात, जेजून कायदो मोडलो तशेंच दुसऱ्यांकूय कायदे मोडूंक तो तांकां शिकयता. म्हणजे जेजू दुसऱ्यांक वायट रस्तो दाखयता म्हूण दोन शास्त्री चिंताले. पण हें सत न्हय. कित्याक जेजून त्या मनशाक जो 38 वर्सां थंय पडलेलो ताका कोणूय आदार दिवंक तयार नासलो, त्या मनशाक जेजून सोना दिसा बरो केलो. दुसरें कारण आमी आयकलां की जेजू जिदेवांक सांगता, ताजो बापूय 2 दिसाक जावं सोनवार जावं ओ आयतार जावं वावर कोत्ता. सकाळीं, सांजे आनी रात्री वार करीत आसा. जसो बापूय वार कोत्ता तसो हांवूय वार कोत्ता. कित्याक बापूय आनी हांव एकूच. तो म्हाजो बापूय ताजो पूत. हें आयकून जुदे रागा जाता, म्हणटा की तूं मनीस, तुजो आवय बापूय आमकां वळखता, कशें तुजे भाव भयण आमकां वळखता, कशे तरेन तूं देव म्हणटा. बाब भयणीनो, आमी प्राचीन काळांत आसात. हो काळ खुशेचो काळ आनी भोव पवित्र काळ. की जेजू आमकां ह्या काळांत सांगता, म्हजेशी येयात, बरो रस्तो दवरात आनी जी पात तुवें केल्यान ती धुवन काडूंक म्हजेशी येयात आनी म्हजें भोगसणें मागात. आज खास करून आमी दुसऱ्यांक सदांच जावं प्राचीन काळ जावं कसलोय काळ जावं 24/7 दुसऱ्यांक बरीं करूंक आमकां देवान कृपा दिवंक आज आमी देवा लागीं ह्या मिसा भेटेंत मागुया.